नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टुडिओतल्यान हांव वंदना कामत कोंकणी कळो म्हणल्या कार्यक्रमाक माता सरस्वतीले अपार आशीर्वाद आणि खंयचेय तरबेती जो कार्यांतू यशस्सू गळसून आशिल्ले आमगेले आयचे गेस्ट म्हळ्यार कळो आदित्य पी भट हाका स्वागत करता. नमस्कार. नमस्कार. आदित्याले अभिरुची विभिन्न क्षेत्रांत आशिल्ली तागेले एक परिचय किरू जावन म्हळ्यार साना जावन संक्षिप्त जावन बरोवचा म्हाका मस्त कश्ट जाले जाल्यार हागेल विशीं ಸ್ವಲ್ಪ हांव तुमकां सांगच्या इच्छ पावता. ताजे मुखारी आमी भासाभास करूया तागेलो वाटो. आदित्य पी भट श्री एन प्रमोद भट आणि श्रीमती लक्ष्मी पी भट हांगेले सुपुत्र. SVS इंग्लिश स्कूल विद्यागिरी बंटवाळांतू धांची कक्षेंतू शिकतस. साधारण दोन्ही क्लास तुल्यान पंडित नागेश पै मंगळूरू हांगेल्याक तबला तरबेती, पंडित रविकिरण मणिपाल आणि डॉक्टर पंडित विजय कुमार पाटील धारवाड हांगेल्याक हिंदुस्तानी गायन शिकतस. तशीची चाररी क्लास तुल्यान तांगेले बाप्पा श्री एन विनोद भट आणि पंडित सुधीर नायक मुंबई तांगेल्याक हिंदुस्तानी शास्त्रीय हार्मोनियम तरबेती घेतस. इतली मात्र नाही, पंचा क्लास तुल्यान डेरिक्स चेस स्कूल आदोकोनू चेस तरबेती घेवन स्कूलांतू आणि नॅशनल लेवलांतू चेस स्पर्धेंतू भाग घेवन आस. इतले मात्र नाही, आनी काही मस्त पुरा विषय आस. 7 क्लास आसतना सायन्स मॉडेलिंग नॅशनल लेवल स्पर्धेंतू मणिपाल अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन हांगा प्रथम प्रशस्ती गळशिल्लेलो आसा. आनी काही मस्त पुरा विषय आसा. पुरा हांव सांगली म्हण जाल्यार तागेले ते परिचय मस्त आनी काही मस्त व्हड जाता. सो मुखार सुया आमी आदित्याले निमूया ताणें अशी पुराय इतली पुराय कशी मॅनेज करता आसा म्हळ्यार तो धांची क्लासांत आसा म्हणून हांव म्हणलें. सो फर्स्ट क्वेश्चन हांव तुका निमगूच म्हळ्यार धांची क्लासांत आसतना तूं कशी हें पुरो मॅनेज करून वतास? मेन कशें म्हळ्यार स्कूल सोडून येता हांव घरा कडेन येता, मागीर कापी पुरो पिवन जाता ट्युशन आसता. ट्युशनान तूं एक 7 o'clock तय आसता. मागीर हांव घरा कडेन येवन वापस एक पट रिफ्रेश जावन स्कुला काम पुरा करून एक 8:30 इतल्याक हांव गेले सेकंड फ्लोरार फुल्ल म्युजिकाचे अरेंजमेंट आसा थंय वचून प्रॅक्टीस करचें आसा. एक दीस एक आसता. म्हळ्यार आजी संगीत जालो, पाय तबलो, तशी टायम मॅनेजमेंट करता वचचा. मागीर एक 10:30 तय प्रॅक्टीस करचें. तशीची केन्नाय सो दिसान दीस प्रॅक्टीस जाता आसता. हांव धांची क्लासावेर चड स्ट्रेस घालून म्हळ्यार येता म्हळ्यार आमी चडती जावन धांची क्लास म्हणून एक आमी एक मायंडान तूं सेट जावन आसता, एक नमुने भंय आसता. सो तुका ताजे निमती कसले डिफरन्स जातास की ना तशी मॅनेज जावन वता. ओके. सो इतले तरी तूं पावलो, बट स्टार्ट खंय केलें तुवें हे पुरे म्हळ्यार म्युजिकान तूं आयलो कशी म्हणून? फर्स्टाक सांगता जाल्यार मेगेले फॅमिलीन तूं आसता. फर्स्ट मेगेला ल्हान आज्जो देवस्थाना मस्त मंडळी ओडटानी तबलोनी वतालो. तशें आमगेले वीरविठ्ठल वेंकटरमण देवस्थान पांडे मंगळूर आनी तो भजना मंडळीचे मेन सदस्य कायम सदस्य जावन तबलो वाजोवचे, भजन म्हणचे, ताळ मारचे सलपूर आशिल्ले. तशी तेंगे मेगेला आनू आनी बाप्पा तांणी तशीची मस्त ऑर्केस्ट्रा ट्रूप आनी तो आशिल्ल्यांची भजने वताल्यांची विंगड बॅकग्रावंड म्युजीक पुरो दिताल्यांची. तशें ते जालें. मागीर अन्नान फुडें दोन हांव सान आसतना तांणी म्हाका प्रोग्रामा व्हड व्हड आर्टिस्टांक प्रोग्रामांनी आपोवन व्हरचे. तशें पुरो कोण ते जावन इंट्रस्ट येता येता ते स्टार्ट जालें फर्स्टाक. ओके. सो भजना मंडळी हें ते पुरो मस्त आयकलेची. आतां आमी एक आनी मुखार सुच फुडें एक छंद भजन तुगेले दोकोन आयकुया म्हणून. आतां हांव तुमगेले राग भाग्यश्रीचे गजमुखने सिद्धिदायकने ते तुमकां प्रस्तुत करता. गजमुखने सिद्धिदायकने वंदिपे शरणु
त्रिजगवन्दितनाद देव देवगे शरणु सुजनरिगे विघ्नवनु परिहरिसै शरणु गजमुखने सिद्धिदायकने वंदिपे शरणु सिद्धिदायकने उद्दि मेरे वेनु नानु अब्धिशयनन महिमे भद्ददली पेरा अब्धिशयनन महिमे भद्ददली पेरा शुद्धमतियनु गोटु उद्धरिसಬೇಕೆನ್ನ ಶುದ್ಧಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಸಗಮದನಿ ಸನಿದ ಮಪದ ಮಗರ ಸಗಮ ಮದನಿ ನಿಸ ಶುದ್ಧಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗತಿ ಪ್ರಿಯನ ಗಜಮುಖನೆ सिद्धिदायकने वंदिपे शरणु शरणु मस्त मधुर जावन असं तुगेल वॉइस जाल्यारी ते भाव कशे येता ते तांतू भितर म्हळ्यार तुमकां शिकयताच वय जाल्यार एक त्या वॉइसान ते भाव घालचे ते पुरे कशे येता ते मेन कसं म्हळ्यार तें कॉन्सन्ट्रेशन एक पण चुकला री त्या रागार आमकां मागीर येवच्या बारीकच जाता एक पण तें भितर वता तें तूं एक इनवॉल्व जाता री मागीर तुमकां विंगड कसं जाल्यार कळून नजे तितलें एक इनवॉल्वमेंटान परफेक्शन आसता तें हांव पळयलें तूं प्ले करतना सो तूं उडगासच की सादारण फर्स्ट केन्ना तूं परफॉर्म करूं सुरू केलेलें फर्स्ट हांव तबलो स्टार्ट केलेलो दोनी क्लासांचो तेन्ना तेजे वेरी नेक्स्ट 2 इयर्सान तूं आमगेले तबला मास्टरान एक अष्ट तबला म्हणून केलेलो आसा पंडित नागेश मेहनी ते कसं ते चिगुरू म्हणलेले कार्यक्रम आमगे कोडेलांतू जालेले ते तशी एक 8 जन तबलाचे आसतांची आमगेलेची सराले चलडू तरी ते एका क्लाकाक एक दिवन आसता ते सर हार्मोनी बेसून आसता लेयर दवरू ते आमगेल्यांतू परफॉर्म करूं आमी तशी 8 जन ओट्ट जावन एक प्रोग्राम सो सेकंड स्टँडर्ड असताना सुरू केला तेन्ना तबला वाजयतना कशी साऊंड आनी येता तशी की म्हळ्यार सना बॉट असता सना हात असता तेन्ना कसले कष्ट जालेले जो कसले एक मेमोरेबल कसले आस की सांगचे तबलो फर्स्ट टाइम म्हळ्यार प्रॉब्लम जाता स्टार्टिंग शब्द येवक जाल्यार मेन फिंगर्स करेक्ट राबूक पडटा नातला ते मुखारसून मागीर टफ जाता सेकंड स्टँडर्ड म्हळ्यार मस्त सान पडटा तशी हांव हे प्रश्न निमगुचे इथे म्हळ्यार तुगेल पळोवन मस्त जन इन्स्पायर जाताची हांव तबलो क्लासाक वचूं का शिकू का या पुराय म्हणून सो तांगेल खातीर हांव हे निमगुचे तूं मागीर प्रॅक्टीस करून करून येता म्हणटा न्ही मा सो ताजे नंतर तूं कशी मुखार चल म्हळ्यार एवरीडे सदां प्रॅक्टीस करचे नवे नवे शिकचे आतां आमकां तबलान तूं एक कसले करून दाखयता आता तुमकां मुखार ताळ जपताळ प्रस्तुत करता
परण म्हणता किडतक तू नात्र किडतक धेत्ता धृतर किडतक धृतर किडतक धेत्ते धागे तीटा करदे तीटा धागे तीटा करदे ते धृतर किडतक धात्र किडतक तुन नात्र किडतक धा धान धा किडतक ता किनात्र किडतक ता धा 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 किडतक ता किनात्र किडतक ता धा 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 किडतक ता किनात्र किडतक ता धा 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 चंद म्हळ्यार एक एफर्टलेस म्हणत एक परफॉर्मन्सान तूं एक ते तबला तूं मारतस म्हळ्यार वाजितच म्हणटना कसले एक एफर्ट्स घाले म्हण कितें दिसना मस्त स्मूथली येता सो हाका पुरे खंय दुखून येता एनर्जी मेन कसं म्हळ्यार एक प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस कोण 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 हा तो फुल एक ते गिळू जाव का प्रॅक्टिस करता करता ती हा तो स्ट्रेंथ येता वेट येता एक वजनदार जावन वाजू येता हे साधारण एफर्टलेस प्लेइंग कितले वर्स गेला तुका मेळूक आता तबलो शिकचेच एक 8 वर्ष जाले प्रॅक्टिस एक नॉर्मल एक 5 इयर्स म्हणतना ते एक वेट येऊ का सो हाजी ओटूचे आता आमी तिनी टॅलेंट पळयले तुगेले म्हळ्यार वोकल तू भजन एक छंद म्हणले हार्मोनियम प्ले केले प्लस तबलाय हाजी ओटू अकॅडमिक्स वायज तू कशें आसा अकॅडमिक्स अबाव 90% आसा सब्जेक्ट्सांत पुरा सो म्हाका दिसता खंडीत म्युजीक आनी अकॅडमिक्साक एक कोरिलेशन आसा ते तू आतां सांगिल्लें ते कसं म्हणटाची तबलाचे फर्स्ट परण ते परण म्हणटनाची ते तांतूं भितर टंग ट्विस्टर हाय आसा म्हणटना टंग ट्विस्ट जाल्लें तितले आमकां चड नॉलेज वाडटा म्हूण म्हणटाची मस्त लायक ब्रेन प्रोसेस डेव्हलप जाता म्हूण म्हणटाची सो खंडीतय ते हांव कोंकणी कडल्यान येयले पुराय आमगेले टॅलेंट्सा विशयार सांगू येता म्युजीक रिलेटेड आस म्हण जाल्यार ताणी अकॅडमिक्सा लायक आसता म्हूण एक सांगू येता सो तू मस्त टायम दिता की स्टडीजाक वय आतां दितास वय दितास ओके सो आनी मुखार तू कसो पुराय करता म्हण लेकला मुखारी आतां म्युजीक आशिल्ल्यान तू आनी डेव्हलप करून आनी तू हायर एज्युकेशन घेवन एक प्रोफेशन कोर्स म्हणून आसा सो मस्त अवॉर्ड्स आनी मेळ्ळेले कितले वर्सान तू कसो पुरयता एक आमगेले कलाश्री अवॉर्ड हे मಕ್ಕಳ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅನ್ನಿ ಕರೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಂತು ते स्टेट डिस्ट्रिक्ट तालुका तशी जावन डिस्ट्रिक्ट अंतू कलाश्री अवॉर्ड म्हणला तशीची निनादा म्हणून रागतरंग मंगळूರು अन्नी केलेले निनादा म्हणलेले तबला अंतू 2017 दोन आता पुरान ते फर्स्ट प्लेस आयला ओके सो त्यांचे म्हणचे हांव पुरान एक मन फर्स्ट प्लेस येवचेच पळय त्या बद्दलची मस्त एक एप्रिशिएट करची तसले विशय आनी काही तू मुखार वचचो ह्या फिल्डान तू सो अपार्ट फ्रॉम दिस हे सोडल्यारी आता म्युजीक सोडल्यारी वरलेल खंयच्या ती अभिरुची आसा की वय खेळचे मेन इन प्लेइंग बॅडमिंटन क्रिकेट चेस सलान पुरो म्हाका मस्त उमेद आसा चेस म्हणटाना होगूर म्हणलें बट चेस्सा विशयारी तो मस्त मुखार आयला न्हय तू आतां रिसेंटली खंयचे टुर्नामेंटांनी वचून विन जावन आसा सो आमगेले विक्षकां सांग तेवय एक तुगेले टॅलेंट लास्ट एक 2 दिवस फुडें आमगेले बंटवाळ तालुकाचे झोनल लेवल चेस मॅच जावन आशिल्ले तातूंत हांव रनर अप तेच तातूंत 5.5 पॉयंट्स स्कोर केला 6 आनी विंगड आमगेले डेरिक्स चेस स्कूल आनी मस्त टुर्नामेंट तांगेले स्कूलांत करतांची तांतूय प्रायज मेळ्ळा सो एवरी खंयची क्षेत्रांत ताका इंट्रस्ट आसा ताण म्हणल्यार म्हणकेची इंट्रस्ट मेन न्हय इंट्रस्ट आशिल्ली निमती तो ते करता वता कोणालाय फोर्सा निमती न्ही सो हे पुरो तूं आतां मॅनेज करून वतास आनी मुखारी आतां व्हडचो तर कसो जावं का म्हण एक निमगूच म्हण जाल्यार कसो जावं का म्हण लेखला तूं मेन आतां शिक्षण पळयत जाल्यार म्हाका आर्ट्स घेवंक म्हण बारी इश्ट आसा म्हळ्यार तांतू एक चॅलेंजींग ते सब्जेक्ट ते एक मुखार वचूंक म्हणून बारी आशा आसा एक IAS ऑफिसराचे पोस्ट गेन करको मस्त लायक विचारू इता म्हळ्यार IAS सायड वच म्हळ्यार आमकां फर्स्टाक मात्यान घालना आसता मस्त कश्ट जायच ना म्हणून जाल्यार तूं ते एक एम दवरून करता आशिल्ली ती ऑल द बेस्ट तुका ते जावं तुगेले मुखारसून वचचें सो अशी म्युजिकाच्या विशयारी वर्कशॉप्स येता पुरो अटेंड करता आसता की वय वर्कशॉप्स आमगेले सुधीर नायक मुंबय तांणी कर्जे म्हणलेले एक स्पॉटार एक कला कोस्ट म्हणून एक वर्कशॉप सेंटर ते थंय विंगड व्हड आर्टिस्ट आपोवन हांगाच्या जनांक ಸ್ವಲ್ಪ चड आनी ताजे बगे ज्ञान दिवता तसले एक हे असोसिएशन सो तांतूं तूं वता आसता सो कशी आसता ते क्लासेस म्हळ्यार एवरी ते क्लासेस म्हळ्यार सकाळचे आसता सांजेचे आसता सकाळचे आसल्यार एक
6 to 9 हे 9 to 12 संजेचे एक 5 to 8 तशी पुरा असता. सो ते आताही तू वत असता. ओके तू परफॉर्मन्सेस दिवच्या केन्ना स्टार्ट केलं साधारण परफॉर्मन्स हांव तेची 4 क्लासा तुला स्टार्ट केला. ओके मागीर रिडिंग बुक्स म्हण तुगेले एक हॉबी म्हण म्हणाले सो कसं ना म्हणायचे बुक्स तुका इष्ट तेच्या सांगला वरी आर्ट्स घेत म्हणाले हिस्टॉरिकल बुक्स म्हाका बारी इष्ट हिस्टॉरिकल. वय ओके सो ऍक्शन स्पीक्स लाउडर दॅन वॉइस म्हणटाचे आमी मस्त उलयत आसाची जाल्यार तागेले आनीक केलो टॅलेंट्स भायर येवचे आसा तो क्लासिकल म्युझिक शिकता आसा सो आनीक एक सणाचे काम गेल का तरी कसले प्ले कोण दाखयता तर तुमगेल मुखारी राग पट्टी प्रस्तुत करता. पिया नाही आए पिया नाही आए बहुत दिन बीते ना कोई संदेश पिया नाही आए पिया नाही पिया नाही देता दिना कलना परत देता दिना कलना परत है बीता न मोहे न चुनगी बाए पिया आए पिया सागर पिया ने सागा म प म प ग म ग रे रे सा पिया ग म प नि सा रे सा नि ध प म प म ग रे सा नि सा म ग रे सा नि सा म ग रे सा पिया आए रे तनिना सा नि रे सा रे तनिना पनि सा रे ग सा रे तनिना सा नि ध प म ग रे सा नि सा ग म प ग म प नि सा रे तनिना कलना परक है नैना मोहे न चुनगी बाए पिया आए पिया नि सा ग म प ग म प नि सा नि ध प म ग रे सा पिया नि सा म ग रे सा नि सा प नि सा नि ध प म प नि सा म ग रे सा पिया म ग रे सा सा नि ध प म ग रे सा रे रे सा नि ध प म ग रे सा पिया 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 भारी छान झालंय. आणि काही ऐकत राहूया म्हण दिसतं जाल्यार आणि काही थोडे विषय तुगेले उल्लोच आसा आता इतले पुरा शिकता रे क्वालिफाईंग एग्जाम खंयचे बरयलेलेस की आंतू वय आमगेले क्लासिकल म्युझिकाचे एक असोसिएशन आसा बॉम्बेचो ये मुकुंद कृपा आनी आमगेले उडपांत एग्जाम कंडक्ट करताची अखिला भारतीय गंधर्व विद्यालय म्हणून मुंबईचे एक ते एग्जामिनर एग्जाम करचे एक असोसिएशन ते त्यांनी उडपांत एग्जाम करताची हाजे बगे प्रावेशिक प्रथम प्रारंभिक तशें संगीतांत मध्यम प्रथम नेक्स्ट बसोकनी बरोका एग्जाम तबलांत तशीची सेम हाजेर आता खंय जाला आता मध्यम प्रथम जाले वय ओके आणि नेक्स्ट कसं म्हळ्यार कर्नाटक गव्हर्नमेंट त्यांनी करतांची सिनियर एग्जाम ज्युनियर एग्जाम म्हणून सो पुरा तुगेले एम आसा आता करचे कंप्लीट करचे
सो व्हेरी गुड. इथं म्हळ्यार आमी ते शिकून इतली पुराय कोर न्हू ताका आमी मागीर ताका एक वाट दिवका एक यूज जावका ते लायफान वय क्वालिफिकेशन जावका पाय तू खंयच्याय स्कुलान टीचर जावे परफॉर्म करतना तुगेले क्वालिफिकेशन सांगतना एक हेम्मे जाता सांगतना. सो आनीक एक गजाली मुखार करू की म्युजिकांत विंगड खंयचे इन्स्ट्रुमेंट शिकू का म्हणलें की ना आता हे इन्स्ट्रुमेंट आता शिकतास दोन्ही तेच मुखार तंतू एक लायक स्टेजार पावक म्हण एक आशा पावक म्हण आशा. सो अशी ह्या पुरा उलयलीची आता तुगेले केलो पिक्चर्स पुरा पळोवया आमी तांत भितर अवॉर्ड सेरेमनी पुराय आमगेले वीक्षकांनी पळोवया. सो शेअर केला आदित्यान हे म्हाका चेसान तो फर्स्ट प्लेस मेळ्ळा आमगेले बीसी रोडान तू डेरिक्स तांगेले एक ऑफिस आसा थंय हे म्हाका कलाश्री प्रशस्ती मेळ्ळल्या आमगेल्या स्कुला तर्फेन चमकलेला तशी. हे आमकां मणिपाल नॅशनल लेवल सायन्स डे तू अण्णामला आयतानी IPS मॉडेल कॉम्पिटिशन वय सायन्स मॉडेल त्यांनी अवॉर्ड दिलेला. हे वय निनादा 2019 तू तबल्यांत फर्स्ट आयल्या ते एक प्राइज हांगा SDM कॉलेज जाला कोड्याला. हे 2018 तू सेम तू हार्मोनियम फर्स्ट मेळ्ळला. हे हांव शिकचेन तू एका क्लास आसतना आनी PD शाणे म्हण आमगेले SLNP स्कुला करस्पॉन्डंट जावन आशिल्ले तेच तांगेले प्रोफेशनशिप प्राइज आहा. हे पयरी चेसान तू रनर अप जालेले क्लस्टर लेवल आमगेले तालुकाचे. हे गुरवाणकेरे पयरी लास्ट म्हयनो 5 तारीख जालेले तू भजन आमकां एक अवकाश मेळ्ळो तांत एक भजन मेळ्ळो. हे मुडबिद्रे जालेले तेदोन हांव एक संची जो 7 क्लास तशी. आनी विजय कुमार पाटील म्हगेले सर आनी फर्स्ट म्हाका कारकळांत एक प्रोग्राम जावन आशिल्ले थंय मेळ्ळेले. महेश काळे सर हांगेले वर्कशॉप पयर मणिपाल आशिल्ले लास्ट एक 2 म्हयने फुडें तेदोन एक पिक काडला लास्टाक. हे आमगेले पंडित वेंकटेश कुमार सर आनी रवींद्र कला भवन आमगेले कोड्यालांत ते एक प्रोग्राम आशिल्ले थंगेलो इकरापून फोटो. हे मस्त पोरणे हांव एक 5 क्लास ते जयतीत मेवंडी सर आनी तबलाचे राजन नाकोड आनी म्हगेलो आनबाप्पा कर्नाटक बँकांत करेलेलो. हे करावळी उत्सवांत प्रवीण गोडकिंडी सर आलो फ्लूट आर्टिस्ट थंगेलो पोरणे फुडले फोटो. हे तबला मास्टर आलो म्हाका जूनियर बोर्ड एग्जामांत रँक डिस्टिंक्शन आयले तांची एक सर्टिफिकेट. हे लास्ट टाइम निनादा हे पंत ह्या वर्सा जालेले एक मेधा भट तिगेले हार्मोनियमाक एक तबलाक वय. हे म्हाका फर्स्ट प्राइज मेळ्ळें 2018 तू हे फोटोग्राफर्स असोसिएशन कोड्यालचे तांणी मुद्दुकंद मಕ್ಕಳ स्पर्धे फोटो स्पर्धे तांतू फर्स्ट आयले. हे चिगूर फर्स्ट म्हगेले एक अष्टतबला म्हगेले तबला मास्टर लेहार दवरू बसले. हे आमगेले कोड्यालांत 13 वेळा जालेले पंडित विजय कुमार पाटील तेंगेले ताळाक दिसले. हे आमगेले घरकडे सेकंड फ्लोर म्हणलेले फुल सेटअप पॅड मागीर कीबोर्ड तबलो बुक्स तशें पुरा. हे हांव आमगेले प्रकाश माम साधना बळग तांणी फर्स्ट टाइम कार्शीट देवस्थानांत हांव फर्स्ट टाइम चमकलोलो कार्शीट देवस्थानांत शिबीर करून आशिल्लें तेजेत लास्ट दिवस एक स्किट आशिल्लें तांत हांव कसो जावन आशिल्लो यासराय मुनी जावन. ओके. सो एक्टिंगान तुवें आसा आनी काही इंट्रस्ट आसा की एक्टिंगा मुखार वचका म्हणून आसा म्हाका चान्स मेळ्ळा हांव पार्टिसिपेट करता. वय एक लायक कॉन्सेप्ट घेवन आमी समाजा खातीर कसले सांगता म्हण जाल्यार खंडीत एक करची तसले. सो इतली पुरो जाल्यार आमगेले वीक्षकांत चेडू वस्ताची तांकां शिकूका म्हण आसा तांकां एक कसले टिप्प दिवका म्हण जाल्यार कसं म्हणता तूं? टिप्स फर्स्ट आमी कोणा लागीं शिकची जाल्यार एक गुरू मुखांतर शिकल्यार ताका एक लायक फ्युचर अशें म्हणून म्हगेलें एक ओपिनियन. आनी कसं म्हळ्यार प्रॅक्टिसाक हायेस्ट टायम दिवको स्टार्टिंगाक मागीर मागीर आनी काय हें जातलो टायमिंग्स म्हळ्यार कॉम्पिटिशन आसता आतां सोसायटींत तेन्ना आमगेले कितले प्रॅक्टीस पावल्यार केल्यार उण जाता. आनी कसं म्हळ्यार लक जावका मेन ते एक लक असल्यार कसले करूं साध्य जायना तिल काम तुगे फोटोज पळयतना म्हाका कळ्ळें सादारण पुरा जनाल तोंडार एक हास आसा तुगेलो राखतना म्हणजे एक आशीर्वाद आसा तुगेले वयरी.
आणि तुगेल ते डेडिकेशन ते प्रॅक्टिस निमती आसपड आनी तुका लायक कोण शिकोया म्हणून ते एक फिलिंग येता त्यांची आमगेल चेडवान पुराय पळयतले आदित्याले ह्या इंटरव्यू पळयतल्यान त्यांची मना गट्टी करून घेवक हांव हें करता म्हणल्यार एक मनांत तेन्ना खंडीत ते जाता सो आनी कसं सांगोस की तुका मुखारी पळयतल्यांक त्याची एक मेन प्रॅक्टिस आणि कसं म्हणारी सलोलो आजी म्हणून पाय नु तो बैसून एका गेलो म्हणून हा गेलो ओढजन तशी बैसून सो केन्नाय पाय केन्नाय नेला कीर्ती मात्र वैरस वय करेक्ट सो तशीच तुका केन्नाय जो इतले परफॉर्मन्स टीचर जालो तू पुरा मेळचे अवकाश मेळ्ळा तांचे भितर खंयची एक एडवायस उडगासस की कोणाले म्हळ्यार एक टर्निंग पॉइंट आसता कोणकी एकच की सांगिल्ली निमती आमगेले एक ना म्हणून तशी आनी हांव हें करूं का म्हणलें कसले जाल्यास की हांव कलाकोस्ट वर्कशॉप वतालो हार्मोनीच्या थंय म्हाका फिंगरिंग ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट आसा फर्स्ट फिंगरिंग एक पण बसला रे खंयच्या रागो कशी गुणान वाजू येता तेन्ना सुधीर माम म्हणालो ते केलो एक्सरसाइज दिल म्हाका फिंगर्स एक्सरसाइज ते प्रॅक्टिस करी तू हांव सांगला वरी जाता म्हणलें ते त्यांनी म्हणलें आता फॉलो करू जात म्हाका विंगडान म्हणलें ताची निमतीची एनर्जी बिल्डअप जात पॉझिटिव्हिटी न्हय वे सो ताण ते पॉझिटिव्हली घेतले इतले बा म्हाका सांगता म्हणून आमी ते रॉंगली घेवचे नाचे खंयचेय असो करेक्ट करतना आमी ते फॉलो करका आनी एक तबल्यान तशीची हे बॉट मेगाले ಸ್ವಲ್ಪ वीक आशिल्ले म्हळ्यार वाजयता ते कडेन वचून येता स्ट्रेट आसल्यार खंयचे मुवमेंट घेवन फ्री जावन वाजयता आनी हे खांद आमी बल घालून वाजयता ते ಸ್ವಲ್ಪ पुरा केला रे तबलो एक तबलो वाडयता आनी आमकां इफर्ट घालका पडटा खाल इतलारी घुलारी ते लायक स्पीड होत म्हणून तबल्या माशान म्हणत त्या तू अप्लाय केलाय म्हाका सुलभ जातलो तू सो तू वाजयतना आमकां कळटा तुगेल प्रॅक्टीस तुगेल डेडिकेशन आनी ते एफर्टलेस येऊ का म्हणजे मस्त एफर्ट्स खंडीत घाल नाका ते परिश्रम श्रम मस्त घाल नासच्या पुरो म्हणून कळटा सो आनी तू कसं पुराय मना लागला ते जतर राबो आनी कसले तुका सांगचेस म्हणजे सांगू येता तुगेले स्फूर्ती वाडोवचे कोण घरकड चढती घरकडे आमकां सगळ्या घरांत सपोर्ट आसा अण्णा हल्दिकान जावं अम्मा हल्दिकान जावं आनी घरकड मेन जावन आनू अम्मा बाप्पा तेंका एक जण लायक सपोर्ट आसा खंयचे विशयाक आणि तू म्हणला म्हणजे गुरुय मस्त लायक मेळ्याची प्रति एक एग्जाम की खंयचे क्वालिफायिंग एग्जाम्स खंयच्या काही एक इन्फॉर्मेशन दितला सुका इथे म्हण आमकां गोतू ना ते एग्जाम आसता म्हणल्यार कसं करचे काही बुरोचे सो ते आमकां एक इन्फॉर्मेशन दितल जन सुका सो तांकां एक धन्यवाद सांग हे इंटरव्यू थ्रू तांकांय सांग मागीर मुखार सुनू तुगेल नांवां तकीत म्हळ्यार आदित्य म्हळ्यार ते उजवाडू तू म्युझिक फिल्डान पुरा जनांक दिवची तस जेवो आनी मुखार सुन तू वत्तर राब आनी तू म्हळ्यार सांगताची तुका एक हांगा येयला धन्यवाद सांगता धन्यवाद